गोंयांत आतां मेरेन वट 52,000 शेतकारांची नोंदणी जाल्या। आतां मेरेन 17,000 शेतकारांकडे कृषी कार्ड आसा। शेतकारांक मजत जावची म्हूण कृषी कार्डाची मर्यादा वाडोवपाक सरकार वावुरता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। मंगळारा मुख्यमंत्री सावंतान कृषी मंत्री रवी नाईक आनी आमदार प्रेमेश शेट हांच्या सयत गोंय राज्य अमृतकाल कृषी धोरण 2025 उक्तावण केलें। गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 ही तुमच्या मुखार दवरल्या। आमच्याकडे जवळपास 52,000 शेतकरी हे रजिस्टर्ड असतात। आम्ही आव्हान करता अजूनही की जे रजिस्टर्ड ना तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन जावचें। आमच्या सगळ्या म्हणजे इन शॉर्ट जे शेत लायता आसतले शेत आसतले पण तेंच्यांनी गजालीन आपूण कृषी कार्ड घेवपाक फुडें येवंक ना किंवा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी घेवपाक फुडें येवंक ना। तेंच्यांनी अजूनही येवचें। 12 तालुक्यांनी आमची ZEO ऑफिसीस आसा। एक्टिवली ZEO ऑफिसीस आमचे काम करता आनी जेका इंटिग्रेटेड फार्मिंग आमी जे म्हणटा म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेअरी कल्चर ह्या सगळ्यांनी एकत्र येवन तें काम करचें म्हणून तेका प्रमोट करीत आसा। आनी इरिगेशन सिस्टमांत तेका जो सपोर्ट जाय तोय सपोर्ट आमी सातत्यान दिता। आमी ही पॉलिसी करता आसतना आतां मिनिस्टरान सांगल्या त्या प्रमाणे 3,751 सजेशन्स इंडिव्हिज्युअल्स, SHGs, फार्मर प्रोड्युसिंग ऑर्गनायझेशन, पंचायत त्यांच्याकडे आमकां आयली। ही सगळी सजेशन्स आमी लक्षात घेवन ही पॉलिसी तयार केल्या। आमी शेतकऱ्याक तो वेलफेअर कशा पद्दतीन आसचे तेका आमी जरी आमच्या गोंयांतले लेबर कंडिशन्स आमकां खबर आहा शेतांत लोक खूब कमी काम करता पण तेका सपोर्ट कसो दिवचो हाज्या खातीर थ्रू RDAच्या मार्फत आसतलें किंवा आतांच हांवें म्हटलां RDA आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणजे जर शेतकऱ्यान केल्लो प्रोड्यूस जर मार्केटिंग केलो जाल्यार तेका खूब बऱ्या पद्दतीन काम जावपाक शकता। RDA डिपार्टमेंटाकूय बी आमी बरोबर घेवन तांच्या मार्फत हे सगळें करपाचेर आमचो भर आसतलो। आमी कलेक्टिव्ह फार्मिंग म्हणजे जेका आमी कम्युनिटी फार्मिंग म्हणटा ते करपाचेर आमचो सगळ्यात चड मोठो भर आसतलो। तेका KCC कार्ड आतां पर्यंत फक्त 17,000 जणांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आसा। ते किसान क्रेडिट कार्ड चड वाडोवपाचेर आमचो हेच्या फुडें भर आसतलो। हे कंटिन्युअसली आमचे ZEO जर पंचायतीन वचून तांचे किसान क्रेडिट कार्ड तेका दिवपा खातीर 17,000 किसान क्रेडिट कार्ड फक्त एग्रीकल्चर फार्मरांचे त्या भायर आमच्याकडे मिल्क फार्मर आनी बाकीचे आसात हाजेर चड मोठ्या प्रमाणात भर आसतलो। प्रोडक्शन क्वॉन्टिटी आनी क्वॉलिटी कशी वाडटली त्या खातीर ह्या पॉलिसीन हेजेर भर दिल्लो आसा। प्राकृतीक शेती आनी ऑर्गेनिक फार्मिंग हाजेरूय भर दिवपाचो। प्राकृतीक शेती म्हणजे गाय आनी गाय पासून जे तयार केल्ले खत ते वापरून आमी एके वटेंतल्यान वेटरनरींतल्यान आमी 4 गायी दवरल्ले आसत जाल्यार तेका पर डे 320 रुपया दिता। 20 रुपया पर डे पर काव म्हणजे एका शेतकऱ्याक दर म्हयन्याक 10,000 रुपया 4 गायी दवरल्यो जाल्यार मेळटा। पद्मश्री पुरस्कार गोंयांतल्या जर संजय पाटील सारकेल्या फार्मरांक मेळूंक शकता जाल्यार वाय नॉट यंग फार्मर्स गोंयांत कित्याक जावचे न्ही। प्रोडक्टिविटी खातीर तेंच्यांनी वापरची हाजेर कल्टिवेशन ऑफ द खाजन लँडाचेर तेंच्यांनी चडांत चड भर दिवचो। ओके आमी जे वेगवेगळे वन मानशो ह्यो तयार करून दिवपाक जाय त्यो आमच्या हॉर्टिकल्चर आमच्या WRD सॉयल कन्झर्वेशनच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तयार करून दितले। खाजन्स हाच्या खातीर हे केन्ना कन्वर्ट जावचे न्ही म्हणून ज्यांचे आतां पर्यंत आमी ऑलरेडी पेडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावचे म्हणून कायदो पास केला ताच्या खातीर ती लँड केन्ना कन्वर्ट जावची ना हाजी खबरदारी जी आसा पयली म्हणजे पेडी एग्रीकल्चर जर आसत जाल्यार ते खंयसर चुकून जे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान जरी कन्वर्जनाक घेतलें जाल्यार NOC एग्रीकल्चर डायरेक्टरची त्या खातीर घेवची पडटा। ते जावचें न्ही गोंयचे शेत हे प्रिजर्व उरचें। जशें आमच्या मंत्र्यान आतां म्हटलां हिरवेगार गोंय हे सांबाळून दवरप ही आमची जबाबदारी आसा। गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।